नो मरे कितले पडे नो मरे मागीर कितें जालें आमगे अलायन्स जालें नो जालें नो पडे सो आतां हे खंयचे पडले ते आमगे नो जाय ते आमी आनी गोवा फॉर्ड नो आहले न्हू नो पडली आम आहले ते आहले सेम नंबर डिन इनक्रीज एंड डिन डिक्रीज ऑल्सो इट इज द सेम सो तुमी शुअर आसा सो तुमचे तुमगे नो अरे कितले जाल्ले आमगेले अलायन्सान नो जा न्हू नो पड न्ही आनी वेर इज द क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग एल्स क्वेश्चन ऑफ नो पडे इट वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लायन्स इलेक्शना कडेन खुबशे म्हणटाले तुमी बीजेपींतल्यान एक कॅन्डिडेट घेतलेलो तो जिखून येयलो सो तेजेरूय दुबाव आशिल्लो लोकांचो चोय तूं हेज्या हून आतां प्रेस आहा हेज्या हून कितें आहलो सो जेन्ना प्रेस आहा तुका रेस्पेद हांव दिता तेज्या हून तूं दोतोर आहलो आनी दोतोरपण सोडून तूं प्रेस जालो जाल्यार तूं प्रेसाक तुका हांव सल्यूट कोता आतां तो आहलो बीजेपींत तो रिजायन जालो रिजायन जावप अधिकार ना रे संविधानान दिलोलो तो रिजायन जावन आमच्या पार्टीन भितर येयलो सो वेर इज द क्वेश्चन where is the question of he resigned, faced the public and won with one of the highest leads. This is a slap on where the chief minister campaigned. That particular booth we won with one of the highest leads. Never ever did the Congress party get such lead. So, I think finally Jo Jita Wahi Sikandar. Finally we are against defection. Resigning, someone resigning and contesting and facing the public is not nothing but it is called basically it is the right given in our Samvidhan to contest.